धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो वळो पेद्रो इकरा जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या थाळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चेत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लें ते असर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभावर्त्यां कर्णा कुरसायलो आनी जिवेशे मारलो. पूण देवान ताका मोर्नांच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्यांक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदेंच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसालां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशे करतलोय. भावांनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतले हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निखेपिलो ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मोदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केल्ले बसावणे तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतले सत ताणें पयलेंच परगट केले. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसायिल्लो पवित्र आत्मो बापा लागचो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तुंच म्हजो सोमी. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज, तुंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अद्रश्ट. श्लोक. सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां. रातचे लेगून म्हजें काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालचो ना. श्लोक. सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. श्लोक. सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख.
श्लोक सांबाळणं धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. माथेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. त्यावेळी सोम्याच्या दूतान सांगले ऐकून त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आणि अर्धे संतोषान म्हणले भरे समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक धांवन धांवी गेल्यो. तेदवा एका दिसाने जेसू तांकां मुखार मेळ्ळो आणि समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आणि ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वचा आणि म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्यो 6 पाऱ्या घरा मदले थोडे शहराक गेले आणि घडल्ल्यो सर्व संगती प्रधान याजकांक ताणे कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मातबाऱ्यांक मेळ्ळे आणि दोनी पंगडांनी सांगाता मेळोन एक मतलब केलो. शिपायांक ताणे बरो दुडू खावयलो आणि तांचे कर्णा हे परे सांगयलें. राती आमी न्हिदून आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आणि ताची कूड चोरयां व्हरून गेले. आणि तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आणि ही खबर अधिपतीच्या कानात बी पडत जाल्यार ताका आमी समजयतांव आणि तुमचे भद्रते पळयतांव. शिपायांनी दुडू घेतलो आणि तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आणि आज पर्यान ती तशीच चालू आसा. देवाचे उतर हे, वखाणी तुका क्रिस्ता.